ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ,
ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सुम्यान जेजू, हगलाप तुका सुम्यान जेजू, स्तुति तुका सुम्यान जेजू, आराधना तुका सुम्यान जेजू, जय जय तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गासुम सरचादनिया तुझे मुखार आम्ही ती मेर असाव. इजया प्रवाद्यान देवलांत देखलो, मोइजेन जलत्या बोल्या लागीं पळयल्लो. सां पावलक दमस्काचे वाटेर भेटल्लो देव. ये घडिये तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त मार्फत ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसा आनी आमचे बेठेक तो आयला. आमच्या मदगात आशिल्ल्या जेजूक आमी आमचो मान बगायव्या. आमच्या मदगात आयिल्ल्या जेजूक आमी आमकांच समर्पिया. आमचें काळीज, आमचें मन सकड ताजे मुखार उक्तें करया. उतरांत वर्णूंक जायना तसले सर्व विनवण्यो ताच्या मुखार दवरया. आमी ह्या संवसारी जियोचो उद्देश ताजे तावन आमी जोडून घेवया. आमच्या मदगात असल्या जेजूक वंदन करून प्रणाम पटोवन हें गीत हांव गातलो. तशेंच तुमी तुमच्या काळजा मनांनी तें गीत गावचें आनी देवाक, दुनिया देवाक आराधून ताजी स्तुती करची. प्रणम 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 देवा बापा. प्रणम 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 देवा
वंदन पवित्रज्ञा वंदन 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 पवित्रज्ञा प्रणम 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 देवा बापा नमन 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 देवा पुता वंदन 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 पवित्रज्ञा वंदन पवित्रज्ञा मगळा जेजू तू आमचे मदगत आसाय आनी तुज्या ह्या सावळेंत आमी वस्ती करूंक हांगासर आयल्या तुजे बापान हे पृथ्वेचे रचने काम सुरू करता आसतना साबार संगत्यो ताणें ताच्या मतीन दवरल्यो आनी हे रचना सकड बऱ्या रितीन सोंप्या रितीन त्यो रचल्यो आनी ती रचना ह्या संवसारी त्याच तुज्या सर्गी बापाक वाखणचें तसली आज जाल्यांत सर्व रचना आमकां दिल्लो तूं देव निसाकी आमच्या होगलापाक फावो निसाकी आमच्या स्तुतीक तो फावो आतां आमकां ही रचना रचून येयल्या त्या देवाक तशेंच रचनेची सोडवण करूंक आयिल्ल्या जेजूक आमी होगुळसिया आमची जबाब सर्वेस्परा आमी तुका होगुळसितांव सर्वेस्परा आमी तुका होगुळसितांव सर्वेस्परा समाधानाच्या आमी तुका होगुळसितांव सर्वेस्परा सासनीक जिबेत दिवच्या आमी तुका होगुळसितांव सर्वेस्परा देवाच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव सर्वेस्परा नितीच्या आमी तुका होगुळसितांव सर्वेस्परा विश्वासीपणाच्या आमी तुका होगुळसितांव सर्वेस्परा बसवण्यांच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव त्रिनादीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगुळसितांव रचनेच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगुळसितांव संतोष आनी आनंदितल्या देवा आमी तुका होगुळसितांव सगळ्या पृथ्वीच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव खऱ्या देवा आमी तुका होगुळसितांव खऱ्या आनी जीवन देवा आमी तुका होगुळसितांव पदवेदार देवा आमी तुका होगुळसितांव इस्रायलाच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव अब्रामाच्या इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव नीत करच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव सत्यवंत देवा आमी तुका होगुळसितांव महिमेच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव शांतीच्या देवा आमी तुका होगुळसितांव आमची जबाब जेजू आमी तुका होगुळसितांव जेजू आमी तुका होगुळसितांव
जेजू देवाच्या पुता आमी तुका वगळशिता जेजू जीवन देवाच्या पुता आमी तुका वगळशिता जेजू महोन्नतच्या पुता आमी तुका वगळशिता जेजू दाविदाच्या पुता आमी तुका वगळशिता जेजू मनशा पुता आमी तुका वगळशिता जेजू मूळ आणि संतत दाविदाच्या आमी तुका वगळशिता जेजू नजरेतच्या आमी तुका वगळशिता जेजू आमच्या सोम्या आमी तुका वगळशिता जेजू आमच्या सुडवंदरा आमी तुका वगळशिता जेजू फांत्याच्या पडसळेक नेकेत्रा आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय मेस्सिया हांव तुका वगळशिता जेजू जीवनपण आनी जीव जावन आसच्या आमी तुका वगळशिता जेजू आमची पातकां पसून काडतेल्या आमी तुका वगळशिता जेजू तूं आदर्श देवाचें प्रतिरूप जावन आमी आसाय तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय खतावीण शेळी आमी तुका वगळशिता जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय जिवीत असो उंडो सर्गिंतान देवन आयिल्लो आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय आरंभ आनी अंत आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय खरो उंडो सर्गिंतान देवल्लो आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय जिवीत असो उंडो आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय जिविताची वाट आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय जिविताचें उतर आमी तुका वगळशिता जेजू तूं जावन आसाय आम्हा सगळ्यांच्या जिविताचो मुकुट आमी तुका वगळशिता आमकां रचलेल्या देवा बापाक आनी आमकां सोडवून हाडलेल्या त्या जेजू क्रिस्ताक वाखणून आतां आमी अर्गां पाठोवचें गीत गावया. तुमच्या बोगलेन आसा स्वाती सक्रामेंता बुकान गीत नंबर 27 पान नंबर 20 गीत नंबर 27 पान नंबर 20. तुझी वेचीत कृत्यांनी अर्धा तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सन्ना वाडता तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी वेचीत कृत्यांनी अर्धा तुझो दैविक मोग प्रगट करता सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंधळ तुझे मैमेंती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंधळ तुझे मैमेंती भरता रसार तू तुझे नाव गोवेचा गावन गाव तुका सोम्या हांव अर्गां दिता जिवीची कृत्यांनी अर्गां तुजो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सन्ना वाडता. तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशा बाळां आवडटा तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशा बाळां रसार तूं रसार तूं रसार
तुझें नाव पवित जावं गांवान गांव तुका सुमया वर्गां दिता तुझी विचित्र कृत्यांनी अर्दा तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाडता सारक्याचो मनशाक रचलो दैवीक कृपेन ताका मेळटलो तुज्या सारक्याचो मनशाक रचलो दैवीक कृपेन ताका मेळटलो रचना तूं रचना तुझें नाव पवित जावं गांवान गांव तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी अर्दा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाडता कृत्यांनी अर्दा तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाडता तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी अर्दा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना सदांच सुन्ना वाडता तुका सदांच सुन्ना वाडता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज आमकां प्राप्त जावचें देवाचें उतार उत्पत्ती ग्रंथांतलें देवान म्हळें पृथ्वीचेर सर्व जिन्सचे प्राणी उत्पन्न जावं जनावरां जीवदळी आनी रानवट मनजती देवान सर्व जिन्सच्यो रानवट मनजती जनावरां आनी जीवदळी रचल्यो देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्याच्या मासलेंचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जनावरांचेर सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर्व जीवदळींचेर मनीस अधिकार सोलो देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलें देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ते तुमचे अधीन हाडा दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया आनी देवान म्हळें आपलें सगळें
पृथ्वी वयले सर्व बें दितलीं जड आनी बियो आसल्या फळांचे सर्व तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितलो आनी सर्व रानवट मनशां तेंक अंतरळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीक सरतेल्या जीवदाळेंक जिवाचो स्वास आशिल्ल्या सर्व प्राणींक सर्व जिन्साचें तण आनी जडां खाणा खातीर दिता आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली आनी सकाळ आयली हो 6वो दीस. देवाचें उतार. देवाचें व्हड उपकार. मुगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार आमी आयकलें आनी तें देवाचें उतार आमकां आज कितें सांगता. देवाचें उतार मनीस ह्या संवसारीक कितलो उत्तीम वा मनशाक मेळ्ळो स्थानमान कसलो आनी मनशाक रचल्या उपरांत कशें ताणें नेटयल्लें म्हणून आमकां आयचें देवाचें उतार प्राप्त जाता. आनी हेंच देवाचें उतार आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पयल्या वचपांत तुमी आयकतल्यात. कित्या खातीर असो विशय हांवें विंचून काडलो म्हळ्यार देवान ताचें काम केलां. ताच्या पुताक ह्या संवसारीदान सोडवण्याचें काम ताणें संपूर्ण केलां आनी ताच्या उपरांत आंज्या बरींच वा ताज्या रुपण्या बरींच रचलेलीं इल्लेशें आंज्याच्या किसकेल इल्लेशें रचलेलें आमकां ताणें हो सगळो संवसार आमच्या अधीन दिला आनी ताजी रचना जाल्ली आमी ह्या संवसारीक कशें जिवन आसांव म्हणल्यार एका कारणा खातीर आयचो नियाळ आमी करचो तर आमी मनीस जावन देवाची रचना जावन खंय आसांव कितें करनासांव म्हणलो सोक्त नियाळ करूंक आमकां साध्य जाता. सगळ्या रचनेचो कुंवर देव जाल्यार सगळ्या रचनेच्या सोडवणेचो कुंवर जेजू क्रिस्त जाल्यार तांचो कुरव आमच्या माथ्यार आसा. तांकां ती पदवी फावो जाल्यार ती पदवी आमकां दिल्या. खंय आमकां वाचूंक मेळटा देवाच्या उतरांच तो अधिकार आमकां दिला. त्या देखून 4 संगती आमकां आज गरजेच्यो. खंयच्यो कसल्यो त्यो? पयलें मनशाक देवान 11 दिसा रचलो. उगडास दवरा देवाचें उतार सांगता मनशाक देवान 11 दिसा रचलो. 6 दीस जें कितें ताका रचूंक आसलें सगळें ताणें रचलें आनी 11 दिसा मनशाक ताणें रचलो. दादलो आनी स्त्री म्हणून ताणें रचलें. कित्या खातीर? सगळें रचले उपरांत मनशाक रचता आसतना देवान वेळ काण गेलो आनी वेळ काण घेवन रचता आसतना देवाच्या मतींत आसलें ताच्या पुता सोडवंदराच्या जेजू क्रिस्ताच्या मतींत आसलें सगळें तें बगाप घालून थंयसर तांणी देवाचें मास्टर पीस म्हणून एका मनशाक रचलें. आनी खंडीत जावन आमी आमकांच देवाचें मास्टर पीस म्हणून आपयत आसतना 11 वेळ काण घेवन समजून दिवन मोतीक आनी तशेंच काळजांचो देवाचो मोगाचो उजो पेटोवन रचलेले आमकां आज आमीच विचारूंक आसा खऱ्या रितीन
हांव देवाची मास्टरपीस जाल्यांगे, उन्नत उत्तीम रत्न जाल्यांगे. दुसरें, मनशाक देवान आपल्या सारक्या सरसलो. जायते जीवदळी मनजाती ताणें रचले उपरांत आखरेक देव सांगता, हांव ताका म्हज्या सारकेसो आनी म्हज्या रुपासो जावन रचता. वय आठशार आमकांच पळयता, थंयसर आमकां आमचें प्रतिबिंब दिसता आनी थंयसर आमी आमच्या मतीन चिंतूंक आसा, म्हजो देव असोच आसा. कित्याक देवान ताच्या सारक्यासो आनी रुपासो म्हाका रचला. जसो हांव म्हज्या दोळ्यांक दिसता तसोच देव आसतलो आनी देव सदांच म्हजे सांगात आसतलो. कित्याक ताजें रूपणें आनी ताजें बगप म्हजें थंय आसा. ताका हांव लागशिल्ल्यान अनुभव करता. खंडीत हे आमच्या मतींत आमी दवरल्यार आमी त्याच सारक्याची आनी रुपाची जावन सदांच जियेतल्या. आखरेक आमी आमकांच सवाल करचें तर विचारया, देवान रचलेलें तें रूपणें म्हजें तें आसा गे. देवान दिल्ली ताजी सारक्याची ती जिणी म्हजें थंय आसा गे. तिसरें, मनशाक देवान आशिर्वादीत केला म्हणलें उतार आमी आयकलें. हर एका संगतींनी देव आमचे संगता आसा. देव आमकां ताजे मजत बसयता. देव आमकां आशिर्वादांनी भरता म्हणून आमी आमच्या उतरां मनान आमी लेखता. हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमी ते आमच्या काळजा मनान सांगून आमकांच आमी म्हणटा की कितेंच जावचें ना, देव म्हजे सांगाता आसा. खरीं उतरां खंडीत जावन आमी बरो वसलेलो तो जेजू क्रिस्त आनी ताजो बाप आमचे सदांच वस्ती करतले. आनी मनशाक आशिर्वादीत करून देवान कितें म्हळें, वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा. तुमकां दिल्लें तें काम तुमी मुखारसून व्हरा आनी ह्या पृथ्वेचे मुखेलपण तुमी घेया. ही पृथ्वी तुमी सांबाळा. आज आमी आमकांच विचारया, पृथ्वी सोडया, कुटुंबा भितर आमी एकामेकाक सांबाळता गे. कुटुंबा भितर आमचो वेव्हार कसो आसा. मोग, मैपास, समाधान, शांती आसा गे. आनी चवथें, सगळ्या मनशा कुळाचेर पृथ्वेचेर देवान मनशाक मात्र अधिकार दिला. मनशाक मात्र अधिकार दिला. कित्याक मनीस देवाक लागशिलो. आखरेक वेळ खण घेवन ताज्या मतींत आसलें सकट ह्या मनशाच्या मतींत घालन ताका ह्या संवसाराचो अधिकार ताणें दिला. आनी तो अधिकार घेतलो मनीस आमी सगळीं कशीं जियेता. अधिकार ह्या दिसांनी आमी पळयता दोन रितीचे. देवान मागलेलो मनीस, देवाक वाकणतलो मनीस आनी ताणें दिल्ल्या त्या अधिकारान जियेतलो मनीस केवळ एकच अधिकार ताणें घेवंक आसा, बरेपणाचो अधिकार. आमकां पळोवंक मेळचो अनेक अधिकार आसा आनी तो अधिकार जावन आसा विभाड करचो, पाड करचो अधिकार. देवान दिल्लो अधिकार मनशाच्या बरेपणाक, देवान दिल्लो अधिकार पृथ्वेच्या राखणेक. आज कितें जाता, मनशाचो बरेपणाचो अधिकार खंय आसा? मनशाचो बरेपणाचो अधिकार सोडा, पृथ्वी राखून वचचो अधिकारय खंय आसा? हर एक नोवेन, हर एक मीस, हर एक मागणे, हर एक आराधन आमच्या जिवितांत
एक घडीभर चिंतून सवाल करचे तसलें जायचं आहे. आमी वाचचें देवाचें उतार, आमी करचें देवा नियाळ आमच्या जिवितांत अशें सवाल करून आमी विचारलें तर आका ह्या सवालाक जापी आमी सोदूंक शकता. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयचें हें आराधना वेळार चिंतल्लें वा वाचल्लें वा नियाळ केल्लें हें देवाचें उतार आमच्या जिविताक खऱ्या रितीन एक मार्गदर्शन जावं दी. आनी आमकां रचतलो देव, ताणें दिल्लो तो आशिर्वाद, ताणें दिल्लो तो अधिकार आमी ह्या संवसारी जिवितांत बऱ्या रितीन करसूंक, बऱ्या रितीन माया मोगान संतोशान जियोंक जाय असली कृपा ह्या आराधना वेळार आमी मागया. आतां आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या काळजा मतींत आशिल्ल्यो सर्व आमच्यो विणवण्यो देवा मुखार समर्पया आनी गावया गीत. गीत नंबर तुमच्या बोगलेन आसा धाकट्या बुकान 53 ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 37. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಎಕ್ಕರೆ, ಆರೋಗ್ಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಎಕ್ಕರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಆನಂದದ ಎಕ್ಕರೆ, ಆನಂದವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನಾ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ನನ್ನ ಹರಸೋ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನಾ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ನನ್ನ ಹರಸೋ ಓ ಯೇಸುವೆ. संसारी बापूय ताच्या भुरग्यांची मागणी आयकुनचे परी देव आमची मागणी, ताच्या भुरग्यांची मागणी तो सदांच आयकता. आमची सर्व मागणी आतां ताचे मुखार आमी भेटून दिवया. आमची जबाब जावं दी, बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे. सृष्टी रचणारा ही आमची सगळी सृष्टी विविध नैसर्गिक अवघडांतली तूं राख म्हणून. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे. मनशां करणारा सर्व मनशांक आपल्या वावरांद्वारे
दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हण बापा आयक आमचे मागणे तुका भेटोवचे मनशा कुटुंबाच्या घडणारा आमच्या कुटुंबांनी तुझे राज येव म्हणून बापा आयक आमचे मागणे तुका भेटोवचे भुरग्यांचो मोग करतल्या आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक सारकी वाट बरो फुडार तूं फावो कर म्हणून बापा आयक आमचे मागणे तुका भेटोवचे पवित्र सभेचे सांबाळणारा पवित्र स्नानाद्वारे तुझ्या कुटुंबांत एक केलेल्या भावार्थान थीर कर म्हणून बापा आयक आमचे मागणे तुका भेटोवचे मोग जावनच्या देवा आमी सर्वांनी तुजो बापय सारको मोग अनुभव करूंक आमकां फावो कर म्हणून बापा आयक आमचे मागणे तुका भेटोवचे अस्कतांच्या आधारा पिडेस्तांनी मालगड्यांनी कंती दुकान असलेल्यांनी तुझ्या बापाय सारक्या मोगांत आसरो सोदिशे कर म्हणून बापा आयक आमचे मागणे तुका भेटोवचे आतां आमची सर्व काळजांत आसल्यो विनवण्यो देव बापा मुखार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार दवरया आनी बापान शिकयल्लें तें मागणे आमी म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद जोडच्याक आमी आमकांच तयार करया ये देवा पवित्र सक्रामेंतां खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीत सारको तुझे कुडीचे आनी रक्तच्या पवित्र मेस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाफो कर जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना तुझे ऐकूंक शेता सोम्या तुका घेवंक लेता वेदी सशियेव तुझ्या जीवनाक भाग घेता सोम्या तुजे थंय हांव एक वडता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मुगाळ भावन आणि बहिणीनो आज आम्ही एकूटाम जावन या देव मंदिरांत जमल्या वाजता म्हजो आनी तुमचो उद्देश इतलोच आमकां रचलेल्या देवाक आमी वाखणून ताका अर्गां पाठोवंक ताका आमचे होगलाप दिवंक आमचें जिवीत फावो म्हणून दाखोवन दिवचें एक वर्तें भागस म्हणून आमी हांगासर आयल्या देवाची रचना मोगान मैपसान जियेसय म्हणलो एक उद्देश दवरून सबार वर्सां इगर्ज मतेचो वडील जावन जियेल्लो आमचो पात्रोण सांत जुआंव पावल दुसरो आमकां सर्वांक मार्गदर्शक. कित्याक हांव हे उतार सांगता म्हळ्यार आपणाचो जीव काडूंक आयिल्लो आपणाक ह्या संवसारांत पयस करूंक आयिल्लो तो व्यक्ती ताच्या मुखार परत्यान येता आसतना ताका दुसरो उलोवंक ना. बगार जुआंव पावल दुसरो ताका मोगान वेंग मारता. देवान जें कितें आमकां सगळ्यांक सांगलां ही पृथ्वी आनी ह्या पृथ्वीचेर आसली सर्व रचना अधिकार आनी तांचे वयर दिल्लो तो बसावणी सकट आमकां दिल्ली ती थंयसर जुआंव पावल दुसऱ्यान दाखोवन दिली. एकामेका संवसारी आमी मोगान जियेसय शांती समाधान जियेसय म्हणून आमकां ताणें शिकोवन दिलें आनी ताज्या पांयां तळा आमी ह्या पुणशेतांत आज मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. कित्याक तस्सो देव आमकांय तेंचो बळ आनी भलायकी आमकांय दितलो. आमच्या जिवितांत असल्यो बऱ्यो करण्यो करूंक आमकांय तो ताज्या आशिर्वादां फावो करतलो. आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया आनी सर्व संगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगा मनान चिंतून तनाव उसरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत गिम सदां समका बरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनांच्या जिविताक फाफू. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भगिवंत जुआंव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताजे विणवणेन ताणें उतरोवन शिकयलो तो बावर्त सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता परवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना.
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें, उदक प्राणयांनी बरो आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळा वयर उबो. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिणसाची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतली प्राणी रचले. आनी सर जिणसाची पाकट्यांची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी चडा, दरेच्या उदकांत बरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड चडोवं. सांज जाली, सकाळी आयले, ओ 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर जिणसाची प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिणसाच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्येच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबळे सगळे पृथ्वे वयली सर बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणयांक, सर जिणसाचे तण आनी झाडां खाना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, ओ 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतलेलें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळे रसून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. ही आकाश आनी पृथ्वीच्या रचपाची कथा. देवाचे उतार. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, इतलें व्हडलें नांव तें तुजें अख्या प्रितुमेचें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हडलें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचें. तुज्या हातांचो वावर म्हूण असल्या अंतराळाक
हांव दीस लायताना आनी एका मांडावळेन थंय कसयलेली संद्र केत्र देखताना मुनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नावते तुजे आज्ञा प्रितुमेचे तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय तुज्या हातांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नावते तुजे आज्ञा प्रितुमेचे सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नावते तुजे आज्ञा प्रितुमेचे उपकारी मोना धन्य देवा अर्गा दिव्या हिनवाशी काजा उपकारी मोना धन्य देवा अर्गा दिव्या हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सफे आसो मार्का प्रमाणे जिसू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका इसुम्या एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फरिसेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले तबळ ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवता तें तांणी पळयलें फरिसेवांनी जुदेव सकडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात पेंडे सलांत वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळटात तसल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात खोपां मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं तशें जाल्ल्यान फरिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो कपट्यानो सहज तें इसाया प्रावद्यान तुमचे विशयान प्रावद कर म्हणलें तें ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तावन जायते पयस आसा व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले ते कायदे दितात देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात उपरांत म्हूण धरून तो म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजाचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकमतेन तुमी बगलेन दवरतात पळया मैजेन कितें फरमायलां तुज्या आवय बापायक मान दी
जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण आनी मरणाची शिक्षा दिजय. तरी तुमी म्हणटात कोणीय मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां म्हळ्यार देवाक काणीक म्हणून भेटोवन दिलां, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसलीय कुमो करूंक दिवंक तुमी आडवरतात. अशें तुमी पाळन आयल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतार तुमी निर्फळ करतात. असलें हेरी जायतें तुमी करन आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पयल्या वर्साप आनी पयल्या वर्स पासून नियाळ आमी आराधना वेळार केल्लो आनी थंयसर मनशाक कसलो एक उन्नत स्थानमान मेळ्ळा म्हणून आमकां कळ्ळें. आनी हो स्थानमान जोडलो मनीस मनशाकुळाचो अधिकार ताच्या हातान दिल्या उपरांत कितें करूंक शकता आनी ते अधिकाराचो दुरुपयोग कशें करता म्हणून आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळ्ळें. भोव अर्था बरीत वांजेल. थंयसर फारिझेवन जेजू लागीं सवाल करतात. जेजूच्या शिसांक दुर्स जातात आनी म्हणटात तुजे शीस आनी तूं कित्याक तांकां डायरेक्ट तूं पाळिनाय म्हणून सांगूंक नाका आसलें. तुजें शीस आमचे वडिलांचे रिती रिवाजे पाळिनात. तांणी मेळ्या हातांत जेवतात. रीत रिवाज कितें म्हणटा, हात धुवन जेवंक. पेंडेसालांक गेल्यार पाटी येवन न्हावन खावंक जेवंक. वय तुजे शीस रिती रिवाज पाळिनात, तांकां ते दुर्स जातात. जेजू आयकुचें तितलें आयकता. त्या संदर्भी तो अशें म्हणटा, ओगस रावना. तो म्हणटा कापाट्यानो सहज तें इजाया प्रावाद्यान प्रावाद केल्लें. ही परजा म्हणजे तुमी आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दितात तरी तुमचें काळीज म्हजे तावन मस्त पयस आसा. देवान ती उतरां म्हणली आनी इजाया प्रावाद्यान प्रावाद केल्लें आज थंयसर संपूर्ण जालें. त्या देखून जेजू तांकां म्हणटा तुमी तुमच्या कापाटीपणान जियोन आसात, भायर एक भितर एक तुमी जियोन आसात. वय अशें जियोवचें सोडा. तुमच्या वंटांनी ती देवाची उतरां वाकणून ताजी पुजा करची नाका, ताका आराधूचें नाका. बगर तुमचें काळीज नितळ करा आनी तें नितळ काळजान नितळ मनान त्या देवाक तुमी वाकणा. देवाक होगलाप दिवचें हर एक ताच्या रचनेचें काम. आमचें होगलाप, आमचें हर एक आराधन, आमचें भजन सकड देवाक मानवाचें तसलें जायचें. बेश्टें भागून गेल्यार पावना. वा कन्नडांत आमी म्हणटा एक बरो शब्द ताका बुठाटिके वा कितेंय सकड खर्च्या नांवा खातीर मात केल्यार पावना. बगार थंयसर मागणें करता आसतना जावं दी, मिसा घेता आसतना जावं दी, आमचें तें आसलो तो उद्देश आमी पारखून घेवचें. थंयसर आमकां देवाचें बळ मेळटा. हांगासर आमकां दोन विशयांची गरज आसा. कशें एक बरें जिवीत जियोवचें, कशें आमी उतरांनी वा वंटांनी वाकण नासतना काळजा मनान देवाक आराधून जियोवचें. वय पयल्यान आमकां जेजून एकामेका होंदोन जियोवचो, एकामेका मोगान जियोवचो उपादेश दिला आनी तो आमी खऱ्या रितीन पाळचो.
त्या देखून जेजूस आमकां म्हणटा तूं वेदी मुखार येता आसतना, तूं मागणें करूंक येता आसतना, तूं मीसाचें बलिदान पेटोवंक येता आसतना जर तर तुज्या भावाक तूं तुजे विरोध कांयपणी आसा, तें तुज्या उगडासाक येता, तें तुज्या थंयसर मोतीक येता, तुका खांदता, तुजें कशें येता तें तुका थंयसर समजता आनी हांवें केल्ली चूक म्हणून समजताय, थंयसर तूं फाटीं वच आनी ताचे लागीं बोगसाणें माग आनी परत्यान म्हजे सरशी ये आनी तुजीं दानां भेटय. कित्या खातीर वय एकामेकाक होंदोन जिवन एकामेका माया मोगान जियेल्यार मात्र आमी बेटोवची ती कानीक देवाक ती समर्पी येता वा देव तो कुशेन आमचे तावन काणगी येता. दुसरें जेजून आमकां एकामेकाक बगसूंक सांगलां, एकामेकाक बगसाण्यान जियोंक सांगलां. थंयसर देवाचें उतार आमकां अशें प्राप्त जाता, पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुण्याव बगसूंचो ना. उगडास दवरा. जे केन्ना देवा मुखार आमी आमकां समर्पिता, आमचे बगसाण्याचें जिवीत थंयसर आमी दाखोवन दिता. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, अशें जियेल्यार मात्र आमकां आमचें हें क्रिस्ती जिवीत, हें आमचें संवसारीक जिवीत सुफळाचें सुलाभाचें जातलें. त्या देखून अशें जियेल्यार मात्र आमी त्या जेजूच्या मोतींत आसलेलीं तीं उतरां आमच्या जिवितांत पाळच्या बरी जातलीं. फरिसेवा बरी, शास्त्रां बरी आमी हेरांक दुसोन जिवन तसलें जिवीत आमकां नाका. हेरांक बोट दाखोवन तो पाड आनी तो कितें करता तें समान म्हणून सांगचें नाका. बगर आनी एकल्याक हांव कशें कुमोग करीन, कशें आनी एकल्याक देवाचो अशी आपण हाडीन म्हणलें आमी समजून घेवया. त्या देखून आखरेक देवाचें उतार आमकां प्राप्त जाल्ले बरी आमी सर्व जेजू सरशीन रावन ताचें उतार आयकत आसतना आमी केल्लें सारकें म्हणून आमच्या अंतस्करणेक आमकां बगा जाय. त्या वेळा मात्र आमचो जिविताचो उद्देश हे उंच रचना म्हणून कितें आमकां रचलां, उत्तीम रचना म्हणून आमकां कितें आमकां रचलां तें आमी जियोंक शकतले. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची सर्व कुटुंबादारांक आज दुनिया देवा मुखार समर्पिया. आमचें तें आसलो मोग, मैपास, तो संतोश परत्यान फाटीं येवचें बरी वा फाटीं येवन थंयसर मोवाळ्यान जियोवचें बरी जाय असली कृपा आनी आशिर्वादां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या आनी कडच्या देवाक सरस्पूर म्हणून घेवन. सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो याज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता.
आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचें नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांज जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताजे शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सदांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कस मरून सुसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशा पासूत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सुगुट परगटुया तुझे मरण आम्ही समजता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर
आणि फ्रान्सीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आणि सगळे येता की बरगा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडाय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे मे संगाती सांजू सेतीचो पोती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन थेर घेवन बनवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जा, जे राज आमकां ये, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आमी आमचे केल्या आमच्या तशें आमची पातकां मुगोस नेमका ताणें पडूं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर्दुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटांत सांबाळ. तुमची येतान रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमची सुर्य आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडी शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. ही शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागे. सोम्या ते म्हजे भितूंतलें बाब म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. सर्व पदवीदार देवा, तू आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी नादोशी जाल्या. भगवंत सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या मन दुसरो ताजी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजां आमी पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सृगिंच्या बापा, बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वरतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकूंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पद्दत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र येवकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तूं जियेल्ल्या परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरये मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी. बाबा, तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार्थान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाबय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी आमकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा उपकारांक देवाक अर्घां पाठोवया. आमच्या पात्रोन संतांच्या विणवणेन आमी मागलेले जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्या. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आमकां बरी भलायकी, संतोश, समाधान, दिसपडतो ग्रास, कुटुंबांत एकमोट, माया मोग, जायती पिडा अवघडांतली आमकां निवारला. हे सर्व खातीर देवाक अर्घां आमी पाठोवया. विशेश करून त्रिदूम आनी वार्षिक परब हांगासर सरलेली व्हडा दाबाजान जायतो लोक हांगासर आयिल्लो आनी सर्व संगती पात्रोन संतांच्या मनाक भेटयलेल्यो. देवा बापा जेजू क्रिस्तांक अर्घां आमी पाठयलेली सर संगती बऱ्यो जाल्ल्याक ह्या घडये आमी विशेश करून पात्रोन संतां मुखार देवा जेजू अर्घां पाठोवया. एकल्या सोपाय दूख गूण केल्ल्याक अर्घां दिता. एकल्या बरें काम मेळिल्ल्याक अर्घां दिता. एकल्याक समाधान फावो केल्ल्याक अर्घां दिता. एकल्या बरें कुटुंब फावो केल्ल्याक अर्घां दिता. प्रार्थुया. भोवका कुळदारां बापा, बेगीन आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी तुज्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता.
तुजी देवी काकूळट आमी वर्णयताव तुज्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग आनी तुजी गुण करची सकत तुवें आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव ताचे परी बगेवनपणान वाडून क्रिस्तां साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हण मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. संजोवपा दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या म्हाका सत्यवाला की विनंती कर. हे बगेवो जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट बारून आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय पतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मगतशन ह्या घडी आमचे सर वैयक्तीक कुटुंबाच्यो गरजो बापा समोर जेजू समोर आमच्या पात्रून संता मुखार दवरया जे कितें आमी बावरतान बरोवशान मागता देव आमकां दिता आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरी भलायकी सगळे दुखी समस्ये परिहार करून दी समाधान आमकां मेळोवन दी दिसपडतो ग्रास फावो करून दी आमची जायती मागणी आसात योजना आसात इरादे आसात जेजो आयकून आमकां जी कितें गरज आसा तें दिवून दी आमच्या कुटुंबांत एकवट माया मोग समाधान दिवून दी कुटुंबांतल्या हर एकल्या बरी भलायकी दिवून दी म्हणून मागया आनी तशेंच सरू पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास कडून जेजो तांकां आपणून गूण करून दी मागया मगेच्यान विशेश करून ह्या घडये आमी मागया टर्कीन जाल्ल्या बोईंग कंपनी वरवीं सरी सुमार 4000 चड लोक मरण पावला येदोळूस आनी की जायतो लोक बिल्डिंगा पोंदा मातये पोंदा आसा जेजू ह्या घडये हर एकल्याक पावोवन दी तांकां बेगीनच सुडका मेळोवन दी बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मुखांतर हर एकल्याक सुशेग समाधान आनी भलायकी प्राप्त करून दी म्हणून विशेष करून ह्या घडये आनी चलत्या आमच्या मागण्या वेळार आमी उडास दवरया 7 जाणांक बरें काम मेळच्याक एका स्त्रियेचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक घरांत समाधान मेळच्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक एकलेसो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तेगांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक घरांत सन समाधान रास करच्याक एक गरजागो बऱ्या मोला विकून वेचाक तेगांक पांयांची गांठ दूख गूण जावं माथ्याचे केस जडचे रावो शिकपाक एप्लिकेशन स्विकार करूं CA फावंडेशन पयल्या एटेम्प्टान पास जावं एकल्या बरी सैरीक मेळो 100 घरांत समाधान मेळो एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं घराचें रजिस्ट्रेशन बेगीन जावं एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळो दोगांक सेकंड PUC परिक्षे बऱ्या रितीन शिकोवंक बरे अंक जोडच्याक जागो बऱ्यान विकून वेचा दोगांक सीट मेळो एकल्याच्या आंगार पडिल्ली अलर्जी गूण जावं भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोतीक उजवाड मेळो एकल्याक बिझनेस मेळो एकल्याचें कॅन्सर पिडा गूण जावं एकल्याच्या सर्व इराद्या पासत एकल्याचें भें पयस असो 2 कुटुंबांक बरी भलायकी मेळो एकल्याक बरी बूद मेळो रीण फारीक जावं एकल्याचे गुमटे कडेन आयलेलें फळ बऱ्या रितीन ऑपरेशन जावन आनी ताजो रिपोर्ट नॉर्मल येवं दोगांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत आनी आसाक्त मेळो तेगांनी आमाल पिवणें सोडूंक आनी कुटुंबान माया मोगान जियोवं तेगांच्या सर्व इराद्यां खातीर एकल्याच्या हाताची कीळ दूख जावन आसा ती गूण जावं एकल्या आंग हुलोप आनी पोट दूख गूण करच्याक एकल्या खांजरी बेसान सूख मेळो एकल्याचें बिझनेस बरें जावं एकल्या आताची दूख गूण करूं एका भुरग्या बरी भलायकी आनी परगांवान सिटीजनशीप मेळोवंक आनी बरे जिणये संगती मेळच्या एकल्याची अलर्जी गूण जावच्या एकल्याचो पप्पा आस्पत्रेंतल्यान डिस्चार्ज जावन बेगीनच बरी भलायकेन जियोवच्या एका अक्रिस्तांव भावाच्या धुवेक बरी सैरीक मेळच्या हर एकल्यानी मागच्या एका चलयेक ताच्या लग्नाक आवय बापयतान ओप्पिगी बेगीनच मेळच्या
एकल्याचें क्रियाटीन तशें BP नॉर्मल जावच्या बेंगलोरांत वस्ती करच्या एका कुटुंबांत आसलेल्या सगळ्यांक तापशेळ संपूर्ण गूण जावच्या तूं आमकां पाव येवकरिस्तचो आमकां करूंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. सरीस पडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमची इसकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणून पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले तुमचे संगत आश्रय भितर तुमचो देव आनी सदैव फळ जगतूचे जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस्तांचेर आशीर्वाद या घडी सर आमची पिडांशन आमचे दुखी उडासा काडया आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त भाव भयणींचो आमी उडास काडया मरणांतीक पिडेन ओळोवन आसात प्रायेची पिडा दोस्ते आसा एकसरपण आसा जायतीं जाणां आस्पत्रेनी चिकित्सा घेवन आसात ऑपरेशन थिएटरांनी आसात वेंटिलेटर आसात आश्रयांनी आसात जायतीं पिडेस्त भाव भयणी सारकी फावती चिकित्सा मेळनासतना कस्थार आसात हरी एकल्या सोगडास काडया अवघडाक अनावथाक भयंकंपणेक वळख जाल्ल्या सरपिडेस्त भाव भयणी सोगडास काडया आनी ह्या कडेन जेजूची काकुळद आनी ताची गूण करची सकत ह्या मुखार आमकां सगळ्यांक सडकां सोडून गूण जावं दी म्हणून जेजू लागीं मागया. सुम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमारी फासर तरांच्या पिडेस्ता कश्टां दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक सांजो आंबाळ दुसऱ्याक आपल्या बगीवन चिणी मुखान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझे परजेन बगूंक आनी बावर्तान जिवंक प्रेरण दिलें ताजे विणवणेन आमचो बावर्त वाडय आमची पिळा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवळ आमचे सर विणवणे आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो बगीवन सुवांपा दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता ताजी महिमा आनी संतोष देवा जावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी बगीवन सुवांपा दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतले तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळे पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सदां देवो दिल्ल्यांक आयचे मुखेल याजक बाब आयवन पिंटो मुर्दोम वाती वणतले मुर्दोम दिल्यांत झेवियर जेसिंतो फेर्नांडीस कांटी पडला क्रिस्टीन डिसोजा बोंदेल जोस्पिन मिरांदा फेरार वेरोनिका पेरिस करंबार फिलोमिना रोड्रिगस गुरपूर रॉल्फी डायना मास्कारेनस पक्षिगेरे विलियम गिल्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब सलोरेस दुसरो वडो रेशमा किन्नी कंबळा आनी तशेंच श्रायनाक डोनेशन दिलां रेशमा मार्गरेट डिकुन्ना किन्नी कंबळा 5,000 रुपये मुर्दोम तशेंच धान दिल्ल्या सर्व धानींक देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी पात्रोन संतांची आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. सगळी पवित्र रीत सोलोन वेल्या
बाप आयवन पिंटो कापुजिन कर्नाटका प्रांताचे ओकेशन प्रोमोटर म्हणजे देव आपोवण्याचे देरोक्तोर्ते सगळ्या कर्नाटका प्रांताचे आनी तशेंच तिसऱ्या वर्दीचे बचपे क्लस्टराचे आत्मीक सल्लागार ते जावन आसात. आज आमचे मदें येवन भोव अपुर्बायन आराधन मीस आनी तशेंच प्रवचन ताणें दिलां. आमच्या शेजारा फेजार फिरगजीचे ते जावन आसात नवस याजक. तरी पूण भोव अर्थाबरीत रितीन देवाचो मोग देवाच्या रचनेन देवान आमचो केल्लो मोग आनी विशेश करून आमी एकवटीत आनी भक्षणाच्या स्पिरितान जिवनचो बरो संदेश ताणें दिला. जमलेल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवी तांचो मनपूर्वकी हांव उपकार बावुरतां आनी तांच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. थँक्यू डियर फादर. मगचनो हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सोमेस्ता विशेश करून त्रिदूम आनी फेस्ता संदर्भी जायतो तुमी आदार दिला. तरी एक दीस तुमी आयल्यात, आजय तुमी आयल्यात. कितलो उपकार बावडलेल्यारी उणेंच तुमचो मोग तुमचें संगातपण आनी तुमचें हजारपण आमकां हर एकल्याक स्फूर्ती दिवचें तसलें. तुमच्या सर्व दानाक पिरजेंत मुर्दोम आनी सेवा पाटयल्ल्याक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. Ratsro, servang serman wallo. Sreshto ripo visaveso, Krista dai ugdang bulodillo. Eukarista so mokshi kailo, bhaktam bhagyavat muryeso. Dog bulodillo, Eukarista so mokshi kailo, bhaktam bhagyavat muryeso, bhagyavat suvam paudusro, santu adunikaalatlo, Karnatyak goa purbayeso, kutumaktum Ratsro, servang serman wallo. Karnatyak goa purbayeso, kutumaktum Ratsro, servang serman wallo. Ogal puta sobe, ogal Maria Shirvade amka. Bhagyavan zuam paul dusrya, Bhagyavan gustache kurve. वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे स्वताच्या पवित्र आत्म्याचे नांवे